गीताया सौम्या गीताया धन्या संतोषाची बोबाट मारा हरसिया राया कामच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा गीत गाया सौम्या आज मोचे संगीत वंदन ताका करया सोमेस्तामी निजाकी सोमी बोबोरतो महिमा आणि मान ताका पावो गीत गाया सौम्या गीत गाया धन्या संतोषाची बोबाट मारा हरसिया राया कामच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा सौम्या तुझी कृत्या आमकां विची पदवी तुझी करता आमकां विस्मीत सांबाळ सौम्या विघ्नांनी देवसाराच्या गुलामपणांतली गीत गाया सौम्या गीत गाया धन्या संतोषाची बोबाट मारा हरसिया राया कामच्या हरसिया देवा हरसिया ताच्या नावा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्ततेय म्हज्या मोगाळ भावनो भयणीनो आमचो हो संवसार आमची समाज अधिकारा फाटल्याने दौलते फाटल्याने पयशां फाटल्याने वेता म्हूण आमी जायते फावटी म्हणटा आनी आयकलां. आमची जिणी वैयक्तीक रितीन आमी पळयले तर जायते फावटी असल्या अधिकाराक पदवेक आमी भुलता आनी संपडाता आनी निमाणे तो अधिकार ते पयशे आमकां कितेंच दिनात आमचे समाधान विबाड करतात अशें आमी समजता. तर आज आमी जेजू सर्व रायांचो राय सगळ्या संवसाराचो धनी म्हूण ताची परब आमी आचरण करता आनी असल्या संदर्भार जेजू कसली पदवी हाडून ह्या संवसारी आयिल्लो वा ताचो अधिकार कसलो ताचें रायपण कसलें ह्या सवालांक थोडी जबाब थोडो नियाळ आमी करतले. हांव बाबा भयणीनो जेजूचें राज देवाचें राज आनी ह्या देवाच्या राजांत थंयसर सैनीक ह्या संवसारांत आसले सैनीक थंयसर नात. संवसारांत आसले ते पयशे थंयसर नात. संवसारी आसलो तो अधिकार तो अहंकार थंयसर ना. पूण थंय आसा माया मोग, थंय आसा सोंसणीकाय, थंय आसा बोगसाणें, थंय आसा दया. तर जेन्ना आमी ह्या रायाची जेजू ख्रिस्त ह्या रायाचो पाटलाव आमी करता तेन्ना तें बोगसाणें, ती शांती, तें समाधान आमचें जातलें आनी अशें आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमची समाज
त्या सर्गींच्या रायाच्या पाटलावान आमी करूंक शकतले आनी सर्गींच्या राजाची ती देख घेवन आमचें घराणें आमचें कुटुंब आमचे समाज देवाचें राज आमी करूंक शकतले तर आमी सुकोन पडल्या आमी पाताक केलां संवसारी रायां फाटल्यान आमी गेल्या संवसारी पदवे फाटल्यान आमी गेल्या संवसारी पयशांक बुलोवन आमचें समाधान आमचें पवित्रपण आमी उगडयलां तर ह्या घडये आमी दूख भावया आनी पेल्याचें आनी देवाचें बोगसाने मागून सांगात आमी म्हणया हांव पत्की पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, ख्रिस्ता काकुत कर, ख्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा, सर्वीच्या राया, सर्ववेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका गीत वाजता, तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोम्याचे सुख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्तोता, सोमिया देवा, देवाचे शेडये, तू संसाराचे पाप काढून आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला, आमचे मागणे मानून घे. जिच्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सकडां सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुट्टिल्ली सगळी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक
आनी निरंतरी तुका वाकणूंक फावो म्हूण आमी प्रार्थितांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडलेले त्या दिसांत हांव जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अनकारांच्या दिसा ते शिंपडलेले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो. हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवच तांकां विशेव दितलो. उलयता तो सर्वेस्वर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, गायेल्ल्यांचे गायी बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्याय निती अनुसार पोसतलो. आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजे विशीं सर्वेस्वर देव अशें म्हणटा, हांव बोकऱ्या आनी बोकऱ्या मदें, मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें नीत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाची ओडप कर. Socorri, cais macaunena. Serves por mozogoli, cais macaunena. Paso soro mertatei, tomaka vishe udita. Nishan putka sarshi. Maka to apon morta, moja jivak novyan gatai dita. Serves por socorri, cais macaunena. Apल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटा हांव बी येवन सोना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय, तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका दय दिता. Serves por socorri, cais macaunena. Serves por socorri, cais macaunena. सांव पावलून कोरीन घरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भवा भयणीनो, पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपणी येता. जशें आदाव थंय समेस्त मोरतात तशें क्रिस्ता थंय सोमेस्तांक जिवांत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सकळांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक, उपरांत येतलो अंत जेदवा सर राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वायरींक पांयां तळा घालिसर क्रिस्तान
राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणे पडाव जातलो तो वैरी मरणच कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयतळा केल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक शेकी सर वस्तू क्रिस्ताक काल केल्या उपरांत पूतस सर वस्तू आपणादीन केल्ल्या देवाक काल जातलो अशें देवस सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतार हें देवाची उडका. सर्वेस्पोराची जय हालेलुया. सर्वेस्पोराची जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पोराची जय हालेलुया. येया तुम्ही मुझ्या बापाचो आशीर्वाद घेतल्यानो संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरला ते राज तुमचेच दायज करून घेया म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोराची जय हालेलुया. सर्वेस्पोराची जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पोराची जय हालेलुया. असो सामात्यावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू आपल्या शिशालांगी म्हणू लागलो मनशापूत सगळ्या देवदूतां सांगता आपल्या महिमेन येताना आपल्या वैभवाच्या शिंवासनार तो बसतलो आनी सर पर्जा ताचे समोर उब्यो जातल्यो. आनी गवळ्यान बोकड्यांक आनी बोकऱ्यांक वेगळे केल्ल्या बरी समेस्त मनशांक तो 2 वांटे करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आशिल्ल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद मेळिल्ल्यानो. संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हणून तयार करून दवरलां तें राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव पोरको आशिल्लो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आशिल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. हांव पिडेंत आशिल्लो आनी तुमी म्हाका तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आशिल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयिल्ल्यात. थवळ ती भगवंतान ताका जाप दिवन म्हणटली सोम्या आमी केदाळ तुका भुकल्ल्याक देखल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें आनी केदाळ तुका ताणेल्लो पळयल्लो आनी तुका पियोवंक दिल्लें आनी केदाळ आमी तुका पोरको आनी उक्तो पळयलो आनी तुका पियोवंक दिल्लें आनी केदाळ आमी तुका पोरको आसुल्लो देखल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें आनी केदाळ आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आशिल्ल्याक देखल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. थवळ कितें तुमी थवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतस हांव तुमकां सांगतां जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अदीक ल्हाना भावांक आनी भयणीक केलां गे तेंच तुमी म्हाका केलां. उपरांत आपल्या दाव्याक आशिल्ल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडिल्ल्यानो देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सस्नाच्या उज्यांत. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें ना. हांव पोरको आशिल्लो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. पिडेस्त आनी बंदेंत हांव आशिल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले ना.
थळ थी ताचे लागीं विचारतली केदाळ सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा ताणेल्लो देखुल्लो पोरको वा पिडेसो बंदींत आसलो देखुल्लो आनी आमी तुज्या कुमकेक येवंक ना. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतस हांव तुमकां सांगतां जें कितें ह्या म्हज्या अदीक ल्हान भावा मदल्या एकल्याक तुमी केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी ते वेतेल्या सस्नाच्या कास्तेक आनी भगवंत वेतेल्या सस्नाच्या जिविताक. देवाची उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी वर्सामध्ये जायत्या तरांची फेस्तां करता. सांता भक्तांची, आमकां सेबिणेची, सांजुजेची, आमच्या पात्रोण सांतांची, आमच्या फिरगेचेची अशीं तरांवाळ फेस्तां करता. ही फेस्तां थोडी आमी गड्ड करता आनी थोडी साद्या मट्टार करता. हांव फेस्त करचें एका ओडणारी मनशाचें न्ही, ओडणारी सांताचें न्ही. आयचें फेस्त आसा रायाच्या रायाचें फेस्त, किंग ऑफ किंग्स ताचें फेस्त. श्रेश्ठ आमच्या श्रेश्ठ देवाचें फेस्त, जेजू आमच्या सोडूनदाराचें फेस्त. असलें फेस्त ही गजमतें तें आनी दुसरें ना. हे कित्याक म्हळ्यार हें आमच्या देवाचें फेस्त, मनशाचें फेस्त न्ही. जेजू क्रिस्त नीज देव आनी नीज मनीस. तशें जाल्ल्यान दोनी सैमा ताणें एक करून आमच्या खातीर ह्या संवसारी ताका बापान धाडलो आमच्या खातीर. राय जावन तो आयलो ह्या संवसारी. वय राय म्हणटा आसतना म्हाका एका राय असो उडास येता. तो राय इंडियाचो राय न्ही, बावेरिया म्हणल्यार गांवचो राय. हाचें नांव हेनरी तिसरो. हो हेनरी तिसरो भार एक आपुरबायेचो मनीस. देवोत राय म्हणून फार फेमस जाल्लो. भारी देवोत राय म्हणून सांगून. कित्याक तो सातान नितीन मोगान ताच्या परजेची जतन घेतालो. ताच्या परजे खातीर ताणें प्रत्येक दुर्बळ्यां खातीर ताणें आस्पत्र्यो बांदल्यो, घराण्यांतल्यान घरां बांदून दिलीं आनी जायत्या रिलिजियसांनी आपोवन तांकां मॉनेस्ट्रीज म्हळ्यार बेनेडिक्टांनी व्हडल्यो व्हडल्यो मॉनेस्ट्री, मागीर इगर्ज्यो, कॉपेलां पुरो बांदून दिल्यो. तसलो राय तो, भारी देवोत राय. एक दीस ताका अशें भोगलें की हांव संवसाराक इतलें बरेंपण करतां, इतले हेरां कुमो करतां, म्हजो सगळो दीस ह्या राटवळेन त्याखेर जाता, पूण म्हज्या आत्मीक संतीक वेळ दिवंक म्हाका वेळच ना. ताका मस्त भोगलें तें. कित्याक म्हळ्यार दिसाक तो 2 मीस आयकतलो. सद्दां तेच म्हणटलो कुटुंबा सवें. त्या नंतर मीस राजार करतलो, पांत्यार उठोन इगर्जे येतलो. तसलो राय तो. तशें जालें ताका भोगलें की आपूण सफिशियंट फावो तो वेळ म्हज्या आत्मीक संतीक हांव दिना म्हूण ताका भोगलें. ताका ह्या राजवटकायेचो कांटळो येयलो. ह्या राजवटच नाका आपण म्हणलो आनी पाटा वयर सकलो देवलो आनी सिदा गेलो एका बेनेडिक्टान मॉनेस्ट्री गेलो. आनी तेंच्या श्रेश्ठ वडिलां मेळ्ळो म्हणलो बापाणो म्हाका तुमच्या कोयेंतान काणगेया. तुमच्या वेरी एक फ्राद जावन म्हजी सगळी जीण विसारूंक म्हाका मस्त आशा. आनी ही आशा तुमचे शिवाय हेरां कडेन जारी करूंक जायना. तुमचेर फत्तेन आयला म्हणलो. ह्याय कारणान श्रेश्ठ वडील म्हणलो राया तुजी राजवट किसलोवची जबाबदारी सुकोवन काणगेवच्याक जरी तर तूं हांगा आयलाय तर तूं सुकोवन पडलाय. तुका आपोवणें देव आपोवणें ना. कित्याक आमची जिणी तितली सुलाभायेची न्ही, कश्टांची, दुर्बळकायेची, प्राजिताची. थोड्या तेंपान तुका हें जड जावं पुरो. कित्याक येयलो म्हणल्यार दुसऱ्यांचे तूं अधिकार चलोवंक नासुल्ले. तूं राय. हांगासर तशें न्ही. हांगासर तुवें कालतो जायचे, वडिलांनी सांगलें आयकाचें, रूल रेग्लो पाळीचे. तशें जाल्ल्यान तुका तें साध्य जावचें ना. ताका हेनरी म्हणलो ना बापूण म्हाका साध्य जाता. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या मुखांतर जेजू राय उलयता म्हणलें हांव पातयेतां. तुमच्या मुखांतर
म्हजो जेजू राय उल येता म्हणून हांव पात येता आनी तुमी सांगिल्लें करूं म्हाका कश्ट जावचें ना. तूं तशें पात येता जाल्यार राय आयक, कसो तूं आयले पळय तशेंच पाटी वच आनी तुज्या पाठार बस आनी तें बसून तुज्या लोकांची सेवा कर. राजवट न्ही, तांचे अधिकार चलोवचो न्ही, तांची सेवा कर. कित्याक त्याच खातीर देवान तुका रचला, तूं जल्माच्या पयलेंच. हें आयकोन हेंड्राय कालतो जालो आनी सिदा गेलो पाठार बसल्यार ताच्या लोकांची ताणें सेवा केली. अधिकार चलोवंक ना, ताच्या लोकांचें ताणें जेजूचें प्रतिरूप, ताच्या सर्गींच्या रायाचें प्रतिरूप पळयलें आनी त्या रायाक पळोवन लोकांची सेवा करन जिवास्थानांचो सांत म्हूण तो प्रसिद्ध जालो. वय म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमी क्रिस्त रायाचें फेस्त करता. ह्या क्रिस्त रायाचे आमी फाटलावदरी म्हळ्यार आमी सबजेक्ट आनी त्याच्या फेस्ता दीस तें संभ्रामीक फेस्त, तें ऑर्डिनरी फेस्त न्ही, ही मतें व्हडलें फेस्त हें. त्या खातीर आमी सोमेस्तानी ताच्या फाटलावदरीन आज साश्टांग प्रणाम करून ताच्या पांयां तळा पडचें. कित्याक तो आमचो रायांचो राय. दुसऱ्या सुवातेर जेजू हे संवसार राजवट काही चलोवंक येवना. पिलातान विचारलें ताणें म्हणलें, पिलातान सांगलें हांव राय. पिलातान विचारलें तूं राय घे म्हूण. जेजू म्हणलें कितें, हांव राय वय पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. तें पिलाताक समजना, पूण तो खंयचो धमणालो तो आनी तें विचारलो भायर गेलो. पिलाताक समजना. जेजून सांगलें वता हांव म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. वय जेजू नीज जावन राय. दाविदाच्या कुडये उडासदारा, पूण दाविदा बरें हेरांचेर राजवट चलोवन तो येवना. दावीद श्रेश्ठ राय. जेजू ताच्या विशयान उलोवन म्हणटा देवाच्या काळजा सारको जियेल्लो श्रेश्ठ राय दावीद राय. पूण जेजू दावीद राया बरें हेरांचेर राजवट काही चलोवंक येवना. तो आयिल्लो 2 कारणां खातीर. एक कारण जावन आसा आमच्या काळजांचेर ताचेर राजवट चलोवंक, अधिकार चलोवंक न्ही. आमच्या काळजा भितर येवन आमचे संगी रावोंक राजवट चलोवंक म्हळ्यार आमी ताचे बरी जाय जें म्हण सांगच्या खातीर तो आयिल्लो. एक. दुसरें आमचें राज जावन आसा सर्गीचें राज. त्या सर्गीच्या राजाची नागरिकां करच्या खातीर, सिटीजन आमकां करच्या खातीर तो ह्या संवसारी आयलो. आनी कशें आमी सिटीजन जावचें म्हळ्यार ताणें कर दाखयलें. तो जावन जिवन दाखयलो. कशें कालतो जालो. श्रेश्ठ राय तो रायांचो राय, पूण तो कालतो जालो. ताचे वरी कालतो जालो हे ह्या संवसाराक जल्मोंक ना तितलो. कित्याक देवाचो देव श्रेश्ठ देव आमचो खंय जल्मलो तुमी पळया, खंय जल्मलो. ताचेर कितें आश्चर्य आशिल्लें, कितें ताका साध्य नाशिल्लें, सगळें साध्य आशिल्लें. एक आबल बाळशें जाण मरयेच्या हातान तो खेळोंक लागलो. सगळ्यांक तिचेर तो वदन आसलो. उदासताना श्रेश्ठ राय हर एका संदेक जेवंक खावंक न्हेसोंक पांगरूंक सायबिणीचेर सांजेचेर तो वंदोन आसलो. ताचेर कितें उणें आशिल्लें की आजच्या वर्तें कालतेपण आमकां खंय मेळत. तर हो राय आमकां शिकयता आमी कालते जाय. सर्गीचेर राजवटचें जाल्यार कालतें जाल्या शिवाय साध्यत ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमचो श्रेश्ठ राय आमकां चलता आमी कालतें जाय. हेजे पयलें वाचपांत आयकलें इजाकियल प्रवादी सांगता देव बऱ्या गोळ्याच्या रुपार संवसार येता, संवसारांत आयला आनी त्या बोकऱ्यांची शेळयांची तो जतन करून घेवंक आयला. जतन करिनाटल्यांक सारकी वाट दाखोवंक आयला. कित्याक म्हळ्यार बोकऱ्याचे गोळे आशिल्ले ते बोकऱ्यांक पळयनासले. तांच्या लाभा खातीर, तांच्या फायद्या खातीर तांची ते सेवा खातीर शिवाय मोगान न्ही. वागता तांकां दिसपट मेळटा हें धांवतले तांकां सोडून. पूण जेजू तसो न्ही. जेजू आमच्या खातीर जीव दिवंक आयला, जीव काडूंक येवना. जेजून केलें तितलेंच. सगळी जी 33 वर्सां जिणी त्यो जियेलो हेरां खातीर. ही इज ए मॅन फॉर अदर्स नॉट फॉर हिमसेल्फ. 33 वर्सां जिणी जियेलो आमच्या खातीर, ताच्या खातीर तो जिवना. तशेंच तो एक बरो गवळी जावन आसा. कामागार न्ही तो. कामागार आमी दवरता गवळ्यांक तसलो न्ही तो. नॉट हायर्ड वो शेपर्ड न्ही. इज ए रियल शेपर्ड. ही लव्ड अस सो मच. मोग केलो मात कर नाका आमच्या खातीर जीव दिवन दाखयलें.
हाका म्हणटा बरो गवळी आपल्या शेळयां खातीर कितें करूंक तयार तशें आमी ताच्यो शेळयो ह्या बऱ्या गवळेचेर आमी पातये जाय ताणें सांगल्या बरी आमी करी जाय आनी सांगता आनी जियेले बरी आमी जिये जाय त्या दाळ मात्र आमी जेजू बरी जातले हांव जेजू बरें आमी परिवर्तन जातले हांव आनी एक गवळी आमी जातले हांव कशें जावचें सुलभ बारी सुलभ घरांत हांव बापय जावन आसा बरे गवळी तांच्या भुरग्यांचे बऱ्या गवळ्यांक सोदून पयशांची गरज ना तशेंच इस्कालान टिचरां बरी गवळी तांच्या भुरग्यांची इस्काल्या भुरग्यांची फिरगे विगार बरो गवळी त्या फिरगेचो बिस्पो बरो गवळी सगळ्या देशीचो आनी पाप साहेब बरो गवळी सगळ्या संवसाराचो ह्या त्या श्रेश्ठ बऱ्या गवळ्याचे पाटलावी जावन आसात उडासतोरा पाप साहेब जेजूचो पाटलावी द विकर ऑफ क्रायस्ट ताका पोदी मेळ्ळ्या ते जेजूता आनी कोणा तर न्ही पेद्रू ताणें ताचो फाटलोदार केल्लो तीच पदवी पेद्रू साहेबान देंवन आयल्या त्या खातीर बऱ्या गवळ्या सोदूंक हेचे पयशे गरज ना पूण बऱ्या गवळ्या बरी आमी जियोंक मात्र हें आमचें काम जावन आसा वय म्हज्या मगाचें न्हू आनी सरकार वचोंक खंयची वाट सुलभ सरकार वचोंक भायर सुलभ आतां आमी आयकलें वांजेलें आमी आयकलें कितें गरज निमाणी जर ती आमी जातली खंयच्या वयर आमकां व्हडलो व्हडलो डिग्री मेळटा तांचे न्ही आमचे ग्रेस काय पळोवंक न्ही आमची सभाय पळोवंक न्ही आमी संवसारांत श्रेश्ठ प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जावंक पुरो तें पळोवंक न्ही आमचे झट जातले काल दोनूय संतेचेर कुडीच्यो अत्मीच्यो दयाळ करून केल्या वरी अत्मीक आनी कुडीच्यो दाळ करून केल्ल्या वयर आमची झटी जातली पळय कितें आतां सांग तुमी आयकलां हांव बुकेल्लो म्हळ्यार जेजू बुकेवन येवना बुकेल्ले तुज्या घरा बागला येती जाल्यार तांकां फाटी धाडनाका तांकां इल्लें जेवंक दी कांय ना जाल्यार मोगान सांग जेवल्याक आखेर जालें म्हण कांय दुसरें कितें म्हणी दी आनी थोडे आश्रो सोदून येतात म्हळ्यार ह्या झुजा वरवीं आनी सुनामी वरी आवरो वरी भुंयकांपणे वरी कितल्या जाणां घरां नात तशें तुज्या बागला येती जाल्यार तांकां तिके आस एका दिसा म्हणी दी तुजें ना जावं पुरो फाटी धाडनाका तशेंच जेजू पिडेसाच्या रुपार तुज्या घरा येवंक पुरो बेग खूब मागून पिडेस जावन तुज्या घरा म्हाका येवंक पुरो त्या पिडेसा फाटी धाडनाका एक बरो सो तुज्या तोंडान धाडून येवं दी हे वर्ड ऑफ एप्रिशिएशन कायंडनेस मोग ताका दुरसां नाका भरपूर नाका कितें तुका साध्य आसा तें दी आनी तूं जेवतना तुज्या मेजार एक काली बोशी आसूं दी सद्दां ती जेजूक दवर ही काली बोशी म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार कोण म्हण एकलो येतलो पुणे वच कोण एकलो दुर्बळ येवंक पुरो त्या खातीर तुज्या मेजार सदांच एक बोशी सर्तीक आसूं दी जेजूच्या नांवान कित्याक सदांच कोण येवंक पुरो हां ताका फाटी धाडनाका ताका जेवंक दी तशें दाळ करून केल्ल्या वरवीं आमची जर्ती जातली आनी तितलें गेल्यार मस्त बरो आमी सर्ग प्रवेश जातले कित्याक कितें आमी जेजूस म्हणटा कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भयणी भावांक केलां तें तुमी तांकां करूं ना तुमी म्हाका केलां उडासतोरा आमी कितें बरेंपण करता तें त्या तांकांनी जेजूक आमी केल्ले बरी जाता ताका ते आमची दिसपट्टी जिणी ह्या दोन संगतीचे मांदून हाडया पेल्यार सोमोग आनी आमी केची सेवा अत्मीक सेवा तशेंच कुडीच्यो दाळ करण्यो आनी अत्मीक दाळ करण्यो थोडे जाण मिसां वचनात तांच्या घरा वचून तांकां मिसां आपोवन हाडया हाका अत्मीक दाळ करणी म्हणटात थोडे कुमसार जायनात वास सांगटले जायनात खोटी न्ही येतात तांचे बिरमत पावा तांकां दुरसां नाकात तांकां बोड दोखी नाकात तांच्या घरा वचून तांकां समजाया तांकां पाद्र्या वचून आपोवन हाडा हाका म्हणटात अत्मीक दाळ करण्यो कुडीची दाळ करून तुमी करतात आतां हांवें वाचून पुरो सांगलें त्या खातीर कुडीच्यो आनी आत्म्याचे दयाळ करून गेल्यार मस्त पुरो तूं सर्ग प्रवेश जातोले तुका जेजू भायर धाडचो ना तुका बगाण वेग वतलो कित्याक तुज्या खातीर हें राज हांवें तयार केलां म्हणटा जेजू म्हज्या बापान तुज्या खातीर संवसाराच्या सुरवेतान तुज्या खातीर हें रेडी दवरलां हे म्हज्या बापाच्या घरा म्हणटलो आमकां सगळ्यांक संतोशान तो वेग मारतलो हें भाग आमकां समेस्तां मेळूं दी म्हणून आमी आज प्रत्येक तरां क्रिस्त राय लागीं मागया आमी भावरो बेडीनो सगळ्या आमी उबे रावया आनी आमचो बोवाळ तूं सान सांगता म्हणया सतमंतान देवाक सर्व सारकें आनी सगळ्याच्या आसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो आमकां बरे गांव जल्मालो पोंस पेला ताका ताणें सोंसलें ताका कुस्तार झडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो
तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गात चडलो सर्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तेन तान जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करून येतलो सत्मानता पुरी प्रज्ञा कॅथोलिक वयर सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भुगसाणे फुडेचे जेवणपण कृष्णाचे जिवीत आमेन. भवनो बेडिनो, सर्गींच्या आमच्या बापान आमकां ल्हाणांक ताणें ताचे राजाचे सांदे जावन विंचून काडलां. तर आमच्या मनशां सैमा वरवीं आमी जायते पातां करता, अस्कत गायन जियेता, पूण तो सदांच आमकां बक्षिता, पाटी ताच्या राजा ते आमकां घेता. तर ह्या घडये आमची मागणी, आमचे इरादे, आमचे कश्ट, आमचें दूख हें सर्व सुम्याक समर्पण दिवया. बापा, अख्खे पवी सभेक तिच्या वडिलांक तुज्या पुताच्या रायाळपणाच्या परजळान भर आनी तांणी तांचे मिसांव तुज्या आनी लोकांच्या मोगान जारी करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्र चलोवन वरच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर आनी लोकांच्या प्रतिनिधींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हर एका निवासीचे हक्का राखून व्हरूंक तांणी वावरूंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दियेसीजेंत पवी सभा खरो बावर तसो जमो बांदून हाडच्यान सर्वांनी खऱ्या मागण्याच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या मनोभावान आनी एकपटान जियो दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजींत आसच्या सर कुटुंबांक राख आनी सांबाळ. देवाच्या उतरांचेर मागण्याचेर पातयेवन एकामेकाच्या मोगाच्या संबंधान जियोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीच्या भुरग्यांचेर आनी युवसाण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ती वाडोवन येता आसतना वायट सालीक बली जायनासता खऱ्या क्रिस्ती आनी मनशापणाच्या मावल्यांनी घट जावन जियोंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या बलिदानाक जमल्ल्या सर्वांचे तुजे मिसनार आशिर्वादां घाल आनी आमी हर एकल्यान क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान घट जावन आमच्या बावर्ताक साक्ष जावन जियेशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांनी भेटयल्ली मागणी तूं स्विकार कर. दिसपट्ट्या जिणयेंत सर्गींचें राज ह्या संवसारी आमच्या बऱ्या जिणये मुखांत्र, बऱ्या करण्या मुखांत्र दयाळेन आनी मोवाळेन तें जियोवंक, तें भोगूंक आमकां तो फावो कर म्हणून मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावनो बेणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता जाल्यार जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैलेक आमच्या नेच्या पवित्रीच्या आयोगाक सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकाचे बोगसणे जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या सुपुताक ह्या संवसारांत आमी बली जावच्याक
तुवें धाडलोय ती बली आतां आमी तुका भेटयतांव आनी तोच तुजो पूत सुमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजूक आनंदाच्या तेलान माकून केलोय ससनाक याजक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रसनेसो. शांतीची तो निर्मळ बरी कुर्सार ताणें तुका आपणाचेर बेटोवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रसनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे महिमेक ताणें ओपून दिले. राज्य सताचे आनी जिविताचे राजनितीचे आनी मोगाचे आनी सवस्कायेचे देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălbaranțo serveis portum. Sărgani sonsar păla tucea, văi bava. O sărgi tu ca सर्वे स्पोराचे नावी एता ताकाचे. ओ सगी तुकाचे. ओ सगी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडता सो गुट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी पगड
तुझ्या येण्या सोम्या जिसू आम्ही उतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या सक्रा विजय मिनेजाची तूं काकूत कर. सगळ्या संवसारान लायच्या दिसा तुवें आपण वेलय तसो पवित्रानावर जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुन्हा जिवन जावं. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत करे तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावन हांगासर मिसाक आयिल्ल्या सोमेस्तांची आमकां म्हळ्या देवाचे माये सांगाती सांतीचो तिचो पती भगवंत धर्मदत्त सान फ्रांसीस आनी क्लारा आनी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या विनापुरीसां विरासन पळयो तुझी सगळ्या सुखात शी संसारान जावं. आमचो सो दिसपतो ग्रास आज समखंडी आनी आमचे सुकला मुक्षितां तशें आमची पत्कां बोगूस आनी आमकां ताणें पडून नाका वायट आमकां निवड. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां जे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी आज वटसलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमची सुया आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. तर ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Gesù tu musora Gesù tu makasai Wadu kashi tuji sobai Bapa suci maka power Gesù tu musora Jesu tu makazai Varno kashi tuji sobai Bapa sersi maka power इताई मन्ना जीविताचे पोषण रक्तमासाचे जाताय कान सर्गीचे पिवन कुर्पे जरीचे जिसू तो सोरा Gesù tu mapasai Varno kashi tuji sobai Bapa sersi maka power Gesù tu mosorai Gesù tu makasai Varno kashi tuji sobai Bapa sersi maka power Bodo asai karza cinta Jesu bakta yuka Tuche ving hao nirada Somya labay ada Jesu tu mosora Jesu tu mapasai Varno kashi tuji sobai Bapa sersi maka power Gesù tu mosorai Gesù tu makasai Varno kashi tuji sobai Bapa sersi maka power प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सुमी जेजू ख्रिस्त सकळा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दाबाजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राजांत आमकां फावो कर आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमची सवे असो सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार भवन भयणीनो हांगासर दवरलेल्या उण्याचेर आमी देवाचे आशीर्वाद मागया सगळींच्या भोव दयाळ बापा तुज्या राजांत थंयसर खणाक जेवणाक उणेंपण ना
अत्मेक सक्तेन आमकां तूं भरताय आनी आज हांगासर आमी हाडलेल्या उंड्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हे उंडे सवले आमी बऱ्या भलायकेन कुडी आत्म्याच्या सवकासायेन जियोंक आनी जे कोण हे उंडे सेवतात वा खातात तांचे थंय नवें साव तांचे थंय बरेंपण तांचे थंय अत्मीक वाडावळ जावं दी आनी अशें तुजें राज ह्या संवसारी आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत तें विस्तारूंक आमकां तो कुमक कर म्हणून आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दिमुच्या दिव्यान तेल हांवें चलच्या दिसोम्या तेल म्हज्या दिव्या दिसोम्या दिव्यान तेल हांवें चलच्या फावो करता के पोरया गाव्या होसाना गाव्या होसाना गाव्या होसाना रायांच्या राया गाव्या होसाना गाव्या होसाना गाव्या होसाना राया दिमुच्या कळसांत मोग सेवा करच्या दिसोम्या मोकोच्या काळजांत दिमुच्या कळसांत मोग सेवा करच्या सेवा करूच्या काके पोरया गाव्या होसाना गाव्या होसाना गाव्या होसाना रायांच्या राया गाव्या होसाना गाव्या होसाना गाव्या होसाना राया मोगाळ पुता सोवे अंकार मोरी आशीर्वादी आमकां भाग्यवान कुर्साचे कृपेन निवार आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.